आतां हांव सकाळ फुडें येयलो नुस्तें घेवपा मेळिल्लो तुजे एक दोन बायल पडले हिंगे कांय नासलोले थंय आतां इतली आतां भुरग्यां लायन एक झाड लायन हातो लायन एक दवरला आतां जालें एक वदर आतां आमगे MLA फोन मारलो तो म्हणलो आपूण एक धाडा इंजिनियरान हेका आतां तेका लागून इतू कोतीक रावलां आतां कोण येयलो नाय तुका म्हाका आतां दोन बायल पडले हिंगा एक सिनियर सिटीजन 60 वर्सां आसतलें आनी एक भुरगें हे दोगां हेंगे धापको पोवन हिंग पडली हिंगा तुका थंय आतां हांव म्हणून हें पयलें करपा जाय न्हय अशें करून आतां कितू दीस जाले आतां 3 दीस जाले हांव हिंगा येयलें हातून घाता तुया हातून घायलें तो हिंगा भितर कित्याक ते वयता हांव कितें वयता आतां हांवें झाड लायलो सो म्हाका आतां हें ऑर्डर बेगीन करपा जाय म्हणून आतां काय म्हणून हेचो बाबा आमगे लायफ रिस्की मरे आतां आतां हें कितें आमकां कांय समजोंक ना कितें तें गव्हर्मेंटाक गेलें हे कोण चोयना ना पंचायत चोयना ना कोण चोयना कांय चोयना आतां पंचायत सांगलें मडगो मोट म्हटलें कळ्ळें तुका तो म्हाका आतां PWD मिनिस्टर आमगेलो रिगामा काम तें चोवपा जाय हें कितें तें आतां काल हांवें प्रेस केलें नागमोडे आख्खो नागमोडे रोड टिपण मागीर उलासा सांगलो उलासा मांडणी केलें आज पासून इंजिनियर येयला नागमोडच्या रस्त्या कडेन हें कितें आतां कांय समजना म्हाका आतां हें कितें करपा तें आमी हें सदां हायलायट करपाचें हें तेमगे काम तें चोवपा जाय कितें कात तें आतां हेडे PWD इंजिनियर मिनिस्टर हें चोवपा जाय आतां आमी हेका तो भोगलेतो तो तेगे भुरगे भोंवंक जाय हिंगा इस्कुला येता तेंगेले तें सांगूंक जाय तेका बाबा अशें आहा म्हूण आतां हें पूण दिसा प्रॉब्लम ना हें झाड बी दिसलो राती फास्ट येता कितू लोक पड म्हणटा जाणा आमकां येना हिंगा ते राती कितू आनी काही पण लायट आसना आतां जाल्यार वन वीक मायज जालें मरे आतां हें आमी सांगोताय आमी हातून घालीत आहाय केन्ना येता दुसऱ्यांचे ते घाताय कोण आनी कोण घाताय आज हांव येयलो म्हणजे कोण म्हणटा हांवें घायलो हिंगा आतां हांव म्हाका आतां हें पळय जात तुका बेगीन कर म्हूण नाल्यार आल्या मात आंदोलन करूं हांव बंद हें कितें आनी कोण बंद जालें आतां तूं रोगोत तें तुका आतां पडलो रोगोत तें